पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंट्स फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड। पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्डच्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आज गोवा बेळगांव एक्सपो हाजो सेकंड डे आणि त्या निमतान आमी परत हांगासर जमिल्ली आसा खूबशी शॉपिंग करपाक, ताच्या बरोबर खूबशे खेळ खेळपाक आणि खूबशे एंटरटेन जावपाक। सगळी बायलां उमेदीन हांगासर रावल्या आणि आज ही उमेद आमी सुरू करूया काय प्रश्न विचारून बायलांक। शॉपिंग करपाक सगळ्यांक आवडटा? बेळगांवां कितल्यान आवडटा शॉपिंग करपाक? चडशीं सगळीं जाणां वतात। उखाणे कितली बरी कोणाक म्हणपाक येता? फनी उखाणी, जी बेस्ट फनी उखाणे म्हणटली तांकां प्रायज। फनी हा ते बेल बील आमकां नाका आनी ती मेथीची भाजी ती आमी बॉयकॉट केला। लहान लहान हरणाचे वाकडे तिकडे पाय, निलेशराव अजून घरी आले नाहीत, पिऊन खड्ड्यात पडले की काय? छत्रपती शिवाजी महाराजाने किल्ले जिंकले शक्तीविना युक्तीने, कन्है नावाचे नाव घेते प्रेमापेक्षा भक्तीने। ओके नाईस। आणि आवय म्हजी बेळगावची, माय म्हजी पणजेची, अरविंदाचे नाव घेता हांव, घरका नाव मुडगोची। परत आवय बेळगोची आवयस म्हणजे तुझी लागशिले सामके मगो। ओके। कणी येर कणी, कणी कणी कणी, माझी गळ्या घातला उमेशान बांगराचं मणी, बायलेची कमाल उमेशाची धमाल। वाव। ओके। आणि कोण? चुलीत करपलो पापड, चुलीत करपलो पापड आणि गो दिसता सारका माझा माकड। म्हाका दिसले मायर मारले तुजेर थापड अशें म्हणटले म्हणून। म्हाका दिसता बऱ्यांतली बरी उखाणी आमकां हांगा आयकूंक मेळटा आणि तितलेच आमकां डिसायड करपाकूय डिफिकल्ट जातलें। आणि कोण? अंड्यावर अंडा 7 अंडे, त्यावर ठेवली साखरेची परात, राव बसले दारात, जाऊ मी कशी घरात। देवाच्या करणीने नारळात पाणी, नाव घेते रुजनाताची रजनी राणी। अंड्यावर अंडे ठेवले होते 7, त्याच्यावर ठेवले परात, राव घे तिने आत्ता परत धरून गेला मगे तू ती दुरता। त्याच्यावर ठेवले बर्फीचं ताट, दत्तारामाचा लई थाट, समय लावते 360। ताळयो। तिने परत म्हणना पण हिने सोमते ताट दवरले। मी होतो तळ्यात, नजर गेली मळ्यात, भीमाच्या नावाचं मंगळसूत्र माझ्या गळ्यात। समर्थांच्या मंदिरात प्राजक्ताचा सडा आणि रामप्रसादाचे नाव घेते, माझी दृष्ट काढा। ओके। सो बेस्ट उखाणे हांगासर म्हणला शीतल हाणी आणि तेका स्पेशल प्रायज मेळटा प्रुडंट कडल्यान। तेका आनी रिक्वेस्ट करता किशोर हांच्यांनी हो प्रायज दिवचो तेका। थँक्यू। ओके। सो बायलां म्हणलें की ना बायलां मदीं भरपूर टॅलंट आसता, भरभरून टॅलंट, आणि असोच एक टॅलंट म्हणजेच डान्स करपाचो टॅलंट आमच्या अस्तुरी मदीं आसा। रिक्वेस्ट करता सखी ग्रुपचे 2 मेंबर कल्पना आणि प्रिया हांच्यांनी येवन आज स्पेशल परफॉर्मन्स तुमच्या खातीर करचो। मोठ्यान ताळयो जोनी तेंच्या खातीर। सुपर परफॉर्मन्स, मोठ्यान चालू सोनी त्यांच्या खातीर।
ओके सो हा आशिल्लो डान्सिंग टॅलंट आनी खूब सुंदर तरेन हांगासर परफॉर्मन्स केला कल्पना आनी प्रिया हांणी आनी फुडें आनी खुबशे टॅलंट्स येवपाचे आसा. आतां वळूया आमच्या पयल्या रावंड कडेन जो आसता आमचो फुगोट्यांचो रावंड. आनी फुगोट्यो रावंड खेळपा खातीर आमी आमचे 5 स्पर्धक हांगा आपयतली. ओके सो पयलो प्रश्न आमच्या फुगोटे रावंडचो. घरान चडशी ब्रेकफास्टाक आमी कितें करतात? रावा पयलीं तेंच्यांनी बरोवनी मागीर तुमचे कडेन येता. चपाती, पोळे आणि तोणाक. पोहे, चपाती भाजी. ओके आन्सर्स पळोवया आतां हांगासर कितें ते. चपाती भाजी, चपाती भाजी, चपाती भाजी. ओके सो चपाती भाजी हांगासर आन्सर दिला. मोठ्यान ताळयो जोनी तिच्या खातीर. तुवें चपाती सांगल्या तिणें चपाती भाजी सांगला. आमच्या फुगोटे रावंडची विनर आतां रेशमान. तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट फोंडेचे सगळ्यांक फामाद रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुडलो प्रश्न. बायलांची फेवरेट ज्वेलरी खंयची आसता? जालें? ओके आतां आन्सर्स कोण दिता? डिफरंट टायप्स ऑफ कांकणां, बँगल्स. कांकणां, नेकलेस. नेकलेस, कोयनाची बँगल. नेकलेस, नेकलेस सांगला ऑलरेडी. तुमच्यापैकी कोणी सांगू शकता? मंगळसूत्र, मोत्याची कांकणां. मोतियाची कांकणां. इयरिंग्स. ओके आतां हेंचो आन्सर्स पळोवया कितें ते. नेकलेस, इयरिंग्स. इयरिंग्स, इयरिंग्स. ऑल गोल्ड ज्वेलरीज. ओके सो इयरिंग्साक मॅक्सिमम पॉयंट्स मेळ्ळा. सुवर्णान उत्तर सारकें दिलां आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. फुडलो प्रश्न. गोंयकारांचे आवडीचे फ्रूट खंयचे? मँगो. मानकुराद. मँगो, फणस. फणस, काजू. काजू. ओके आतां पळोवया आमचे व्हॉलेंटियर कितें सांगता ते. कॅजू, मँगो, ओके काजू, मँगो एक जाला. बनाना, मँगो. ओके सो 2 पॉयंट्स मँगो. सो नीता पाटील हांच्यांनी उत्तर सारकें दिलां आनी तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. बायलां चडशी शॅम्पू खंयचो वापरतात? सनसिल्क. सनसिल्क, डव. डव, हेड अँड शोल्डर, हेड अँड शोल्डर. ओके तुमच्या पैकी आता पळोवया. क्लिनिक प्लस. क्लिनिक प्लस, डव, डाव. ओके आता आन्सर सांगा तुम्ही कितें ते. लॉरियल पॅरिस, हेजे बाय हायफाय लॉरियल पॅरिस कोणेच सांगूंक ना. वाटिका, वाटिका. ओके अजून एकूय मॅच सांगूंक ना. हेड अँड शोल्डर, हेड अँड शोल्डर, हेड अँड शोल्डर. ओके हेड अँड शोल्डर कोणे सांगले? ओके मोठ्यान ताळयो जावनी. सुषमा देशमुख हांचे उत्तर सारकें आसा आनी तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आनी आतां शेवटचो प्रश्न आमच्या फुगोटे रावंडचो. बायलांक चडशे कसले टेन्शन आसता? सदांच टेन्शन कसले? ओके सांग. भुरग्यांचे. भुरग्यांचे. जेवण कितें करपाचें? जेवण कितें करपाचें? ब्रेकफास्ट कितें करपाचें? ब्रेकफास्ट कितें जालें? जेवण जालें न्ही. ओके गो टायमाचेर येन जाल्यार गो टायमाचेर येना जाल्यार आपलें टेन्शन जाता काय खूब? भुरग्यांच्या अभ्यासाचे, अभ्यासाचे. कामवाली टायमार आयली ना जाल्यार, हां ही सारकें जेन्युइन. हिच्या खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी. हें सगळ्यांक व्हडलें टेन्शन हें आसता कामवाली टायमाचेर येनात जाल्यार. ओके आतां तुमचे आन्सर्स पळोवया व्हॉलंटियरचे. फायनान्शियल बजेट ऑफ होम, हेजे हाय लेवल बजेट बिजेट हे सगळें हाय लेवल आसता. जेवण कितें रांदपाचें, ओके रांदपाचें. व्हडलें रांदपाचें. ओ रांदपाचें कोणे सांगले फर्स्ट ते रांदपाचें? प्रतिमा बांदेकर हांच्यांनी उत्तर सारकें दिलां आनी तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके सो आमकां आमची 5 हांगासर विनर मेळ्ळा जांच्यांनी आन्सर परफेक्ट सांगला. मोठ्यान थाळयो जावनी 5 जाणां खातीर. आमचो फुगोट्यांचो रावंड हांगाच सोंपता. खेळुया आमच्या ह्याच्या भागांतलो फुडलो रावंड. पण तो रावंड खेळचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट्स जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक यू.
टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर, कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक? तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्ड. हातीन म्हज्या पंचामृताची पोती पळोवन तुमकां कळ्ळें आसतली की हो रावंड खंयचो रावंड? कभी हा कभी ना. आणि जी विनर जातली तांकां कितें मेळटले? पंचामृता बासमती 5 kg रायस. ओके ओके. प्रतीशा, तुजो टायम सुरू जाता आतां. प्रतीशा कशें आसा? बरें आसा. बरें आसा मुगो. कितें खाल्लें येवन आतां? आयस्क्रीम. आयस्क्रीम खाल्ली? हय. पूजा, तुजो टायम सुरू जाता आतां. पूजा, शॉपिंग केली मुगो? ओके. श्रुती, तुजो टायम सुरू जाता आतां. श्रुती, खूप टेन्शन आयला न्ही? ओके. प्रियंका, तुजो टायम सुरू जाता आतां. प्रियंका, खूप प्रॅक्टीस करून आयला खंय? प्रॅक्टीस केला. ओके. शिला, तुजो टायम सुरू जाता आतां. शिला, कितें करता? कामाक वता? ओके. रजनी, तुजो टायम सुरू जाता आतां. रजनी, गरमी जाता न्ही गो खूब? गरमी खूप जाता. हय, गरमी. पूजा, तुजो टायम सुरू जाता आतां. पूजा, कशें आसा? बरें आसा. खंय रावता गो? चिंचलवाडा मार्गांव. कोणा बरोबर आयला? मायजी वांगडा. मायल्या? हा. येस. ओके. त्यांच्या जाग्याचेर आनी कोण? बेगीन. ओके. आशा, तुजो टायम सुरू जाता आतां. आशा सारकें एक्टीव न्ही? ओके. आशा, आशाला तुजो टायम सुरू जाता आतां. सारकें एक्टीव. कितें हासली बरी ती. मातशी रिटेक घेया. इतली बरी हासली ती. मोठ्यान चाळू सोनी तुज्या खातीर. ओके. शीतल, तुजो टायम सुरू जाता आतां. शीतल, शॉपिंगेक केन्ना येयल्ले? आज आनी काल येवना? आले. कितें घेतले? मेहंदी साडी. साडी घेतली? साडी बरी आसा कलेक्शन? बरी आवडली तुका? आवडली. आनी गोंय येवंक ना बरोबर? गोय ऑफिस. ऑफिस तूं वचना ऑफिसान? हाऊसवाईफ. हाऊसवाईफ काम खूब पडटा न्ही? काम खुपूच न्ही? खूप. आनी आतां मातशें रिलॅक्स दिसता न्ही हांगा येवन? रिलॅक्स. आवडटा खेळ खेळपाक? खूप. खेळटा तूं? खेळता. आनी केन्ना जरा हटके पळयला? पळयला. कसो आसा? बरं. आं, पळयता मगो टिवीचेर काय युट्यूबाचेर पळयता? टीव्ही. आनी काय आनी हॉबीज काय ना? हॉबी सिंगिंग. आयता सारकें एक्टीव सारकें. कोणा बरं आयला? फ्रेंड्स आयला? फ्रेंड्स. आनी सारकी भरपूर प्रॅक्टीस करून आयला दिसता कभी हा कभी नाची. ओके. मोठ्यान ताळयो सोनी ताच्या खातीर. आनी खरेंच हांव प्रत्येक भागान म्हणटा जेन्ना तुमी खूब प्रॅक्टीस करून येता तेन्नाच तुमकां प्रायज मेळटा. हो मोठ्यान ताळयो सोनी तुज्या खातीर. कभी हा कभी ना ह्या राऊंडचे विनर आता शीतल ठाकरे. रिक्वेस्ट करता संजू नायक जे पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटिव्ह आसा तांच्यांनी हो प्रायज तांकां दिवचो. मोठ्यान ताळयो सोनी. आणि शीतल केन्ना पंचामृताचे प्रोडक्ट्स यूज केला? हा, पंचामृत मी बासमती राईस यूज करते. तो ब्ल्यू पर्पल कलरचा. बिर्याणी. सो ते मम्मीक मातशें बिर्याणी दिया व्हरोन. थँक्यू. कभी हा कभी ना ह्या राउंडान हांवें बायलांचो उलोवपाचो टॅलंट पळयलो आनी आतां पळया की बायलां कितली सुंदर तरेन गातात आनी आमकां एंटरटेन करतात. आनी बेस्ट सॉंग जी म्हणटा तिका प्रायज आसा. नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद. हरि ओम. स्वामी समर्थ म्हणा हा जन्म नाही पुन्हा. सात तू गेलो ऐकूक आयलो करचे कितें कळना
सगळ्या दिखांनी सोदलो तुका तू सोदूत लेगीत मेळना. ही चाल तुरु तुरु उडती केस बुरु बुरु डाव्या डोळ्यावर वट जडली. जशी केवड्याच्या बनात आबोलीच्या वनात नागिन सळसळली. मीरा 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 गोमुच्या मीरा मेवता म्हूण सांगले ने म्हापशा शुक्रारा. आतां वरां जावन गेली गो बारा खंय पावले गोमुच्या मीरा. किती सांगू मी सांगू कुणाला आज आनंदी आनंद झाला. चांदण चांदण झाली रात चांदण चांदण झाली रात. एक वीरेची पाहात होते वाट एक वीरेची पाहात होते वाट. आमच्या सगळ्या सिंगींग टॅलंट्सां खातीर मेळटा गोवा एक्वा वर्ल्ड गोंयचो सगळ्यांत व्हडलो वॉटर पार्क हांचे कडल्यान डिस्कावंट वाउचर्स. कॉंग्रेच्युलेशन्स. ओके, आमचे ह्या सिंगींग राउंडचे विनर आता प्रिया आनी ताका एक स्पेशल प्रायज दिवपाक रिक्वेस्ट करता. कुलदीप हांच्यांनी येवचें आनी हो प्रायज तांकां दिवचो. कॉंग्रेच्युलेशन्स. ओके, खेळुया आमच्या आयच्या भागांतलो फुडलो राउंड जो आसता आमचो पंचामृता स्पेशल राउंड. आनी सोंपोसो हो खेळ आसा. जात्रेक आमी सगळे जाणां वतात, रिंगां उडयता. तशीच तुमकां हांगा रिंगां उडोवपाक जाय आनी रिंगां उडोवन तुमकां मेळटले पंचामृताचे प्रोडक्ट. ओके, स्टार्ट. हांगासर हो पॉयंट हा, सेंटर पॉयंट. ओ ओ खंय गो ए शिट. अगो घेयात प्रायज. प्रायज कोणाकूच मेळना दिसता. ऑडियन्सान कोणाक खेळपाक जाय जाल्यार येवन खेळूं शकता. एक प्रायज अजून वचूंक ना कोणाक. अरे अरे ओके, सो खूप वायट दिसता पण पंचामृताचो हो प्रोडक्ट कोणाकूच मेळना. सगळ्यां खातीर मोठ्यान आमी ताळयो दिवं शकता. पंचामृता स्पेशल राउंड उपरांत वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाचो. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरूं नाका हा. आता तू न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. Welcome to Goa Aqua World, the premier destination for water park, adventure park, amusement park, zip line and roller coaster excitement in Goa. Catering to all age group, we proudly stand as the largest water park in Goa. No longer do Goans need to venture outside the state for thrilling activities. We bring it all together under one roof. We have the Goa's longest zip line in Goa. If you are up for a challenge, explore our adventure park with over 20 thrilling activities and skywalk and 15 plus more. Whether you seek thrills or tranquility, Goa Aqua World is your ultimate destination for a day of unforgettable fun and relaxation. Join us for an experience you'll cherish forever. Visit us at Pitra Estate, Mapsa Belgavi Highway, Sangli, Goa. मेहंदी
हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत। मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात। मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात। मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात। मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात। मेहंदी साड़ीज़ हर शादी की एक शुभ शुरुआत। मेहंदी साड़ीज़ बेलगाम। Pride of Ponda, Pen Aroma. Shanta Durga Marketing, your trusted destination for premium Anjali kitchenware product, thermostil and opalware, led by Satyavan Naik, Goa's top distributor. We guarantee quality products and unmatched service. दिसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्ड. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो रावंड. पण हो रावंड खेळच्या पयलीं एक स्पेशल प्रायज आसा कृपा हेअर टॉनिक हांचे कडल्यान. हो स्पॉट प्रायज आसा फॉर लॉंग अँड हेल्दी हेअर. जेंचे केस लांब आनी हेल्दी आसा तांच्या खातीर हो प्रायज आसा. इवन ऑडियन्सान जर तुमकां दिसता की तुमचे केस बरे आसा तर तुमकां एक स्पेशल प्रायज मेळटलो कृपा हेअर टॉनिक हांचे कडल्यान. कृपा हेअर टॉनिक कडल्यान एक स्पेशल प्रायज फॉर लॉंग अँड हेल्दी हेअर. इवन ऑडियन्सांतली कोण आसा तेंच्यांनी सुद्दां येयला आता चडवान. ओके सो विनर आमकां हांगासर मेळ्ळा. मोठ्यान ताळयो वाजोव न्ही. मंदा गांवकर हांकां मेळटा बेस्ट लॉंग अँड हेल्दी हेअर प्रायज. आनी रिक्वेस्ट करता चंदन डाली यांचे कडेन की तेंच्यांनी हो प्रायज तांकां दिवचो. तांकां मेळटा कृपा हेअर टॉनिक कडल्यान एक स्पेशल प्रायज. ओके फुडलो स्पॉट प्रायज फॉर मोस्ट स्टायलिश लेडी हांगा आमी प्रायज दिवया. तांकां दिसता की आपूण सगळ्यांक स्टायलिश आसा. ओके सो हांगासर आमी मोस्ट स्टायलिश लेडी काडटली जी स्टायलीन चलून हांगा येतली आनी तुमकां जी एंटरटेन करतली. एक तुमी चूज करपाचें तुमकां आवडटा ती. ओके सो हो स्पेशल प्रायज दिवपाक रिक्वेस्ट करता विक्टर हांच्यांनी येवचो. नीता पाटील हांकां मेळटा हो स्पेशल प्रायज जो प्रुडंट हांच्यांनी स्पॉन्सर केला. रिक्वेस्ट करता विक्टर हांच्यांनी हो प्रायज दिवचो. थँक्यू. ओके आनी आतां घेवया आमी आमचो मोस्ट अवेटेड रावंड जो आसता कसलो डान्स रावंड. ओके सो डान्स रावंडची पार्टिसिपंट आमची तयार आसात तुमच्या मुखार एक बऱ्यांतलो बरो परफॉर्मन्स हाडपाक. आनी जी विनर जातली तांकां मेळटले मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव हांचे कडल्यान एक स्पेशल साडी.
रिक्वेस्ट करता एकनाथ शिरोडकर हांच्यांनी प्रायजीस दिवपाक मातशे मुखार येवचे. तशेंच काकडे सर तुमी येयात. सविता शिरोडकर हांकां वता थर्ड प्रायज, तुमचें वोटींग आशिल्लें. जेन डिकुना हाका वता सेकंड प्रायज. रिक्वेस्ट करता एकनाथ शिरोडकर हांच्यांनी हो प्रायज दिवचो. आणि आजचे विनर, डान्स राऊंडचे विनर जाता, नाव सांग. प्रियंका जम्मू. प्रियंका, मोठ्यान थाळोसोनी प्रियंका खातीर. तांकां मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव हांचे कडल्यान एक साडी. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादीक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. आयच्या भागातल्या शेवटच्या राऊंडाक आमी सुरवात करता. आणि आजचो खेळ आसा तो असो तुम्ही पळोवंक शकता की पार्टिसिपंट सगळी बसल्या चेअराचेर. हांव प्रत्येक फावटी तांकां एक वस्तू हाडपाक लायतले आणि तांच्यांनी ती वस्तू वचून हाडपाची. एवरी टायम चेअर कमी जायत रावतल्यो आणि शेवट जी पावतली ती जातली हे राऊंडची विनर. आणि जी विनर जातली तांकां मेळटली ही अंजलीची कडाई जी आमकां स्पॉन्सर केला शांतादुर्गा मार्केटिंग जे फोंडे आसता तांचे कडल्यान. सो ऑल द बेस्ट तुमकां. आणि हांव प्रत्येक फावटी तुमकां जेन्ना आयटम सांगतले तेन्ना प्लीज धांवनासतना घेवन येयात. पहिली वस्तू आसा वॉच. बसपाच्या चेअराचेर हाडून बेगीन. झाली? ओके, आता सुशाकाक पण वॉच वरून दियात परत आणि यात. फुडली वस्तू आसा लेस. ओके, मोठ्यान धाडो सोनी. आता लेस दिवन या आता. ओके, ताच्या फुडली आता वस्तू आसा चष्मा. झाले? ओके, आता दिवन या. ओके डन. आता तुमकां हाडपाक जाय 100 रुपया कोणाय कडल्यान. 100 रुपया. आता ताजी तुम्ही शॉपिंग करपाक जाय. दिवप ना परत. ओके, दिवन या परत. ओके, आता तुमकां हाडपाक जाय टपरवेअरचो एक प्रोडक्ट थंयचो. टपरवेअरचो सोदा खंय आसा ते. टपरवेअर खंय आसा ती सोदा आनी हाडा. ओके, आता दिवन या आता. ओके, आता तुमकां हाडपाक जाय एक पाणीपुरीची पुरी. ओके, पुरी खायच आता ती. जर असो एक कॉम्प्लिमेंटरी तुमच्या खातीर. नाल्यार भुरग्यांक दियात. ओके, आता फुडलो प्रोडक्ट आसा तुमकां हाडपाक जाय कुणबी साडी. खंय आहा ती सोदात. कुणबी साडी कोणी सांगप ना. खंय आसा सांगप ना. सांगप ना खंय आसा ती.
येस ओके आता दिवन येयात हा तुमकां दोन म्हणचे ना ते ओके फुडले आसा ज्या बायलेन रेड कुर्ता घातला तिका घेवन येवपाचें हांगा आता पावून या तेंका चला आणि आता शेवटचे सांभाळून ना धावप ना तुमका हाडपाक जाय कृपा हेअर टॉनिकची बॉटल कृपा हेअर टॉनिकची बॉटल शॉपा वयल्यान तेंच्या ओके मोठ्या थाळोचो हेज्या खातीर बेस्ट खेळा ती ओके सो रनर अप प्राइज वता राधा हेंका रिक्वेस्ट करता अभिजीत हांच्यानी हो प्राइज तेंका दिवचो थँक्यू चक द राउंडचे विनर आता जयश्री आणि तेंका मेळटा अंजलीची कढई जी स्पॉन्सर केल्या आमकां शांतादुर्गा मार्केटिंग फोंडे हांच्यानी रिक्वेस्ट करता एकनाथ शिरोडकर हांच्यानी हो प्राइज दिवचो आणि मोठ्या थाळोचो तेच्या खातीर खूप बरे खेळा ते गोवा बेळगांव एक्सपोचो आजचो हो सेकंड डे आणि आम्ही आज आमचो भाग घेतिल्लो BPS स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मडगांव हांगासर आणि खरेंच तुम्ही सगळ्यांनी पार्टिसिपेट केले आणि खूप एन्जॉय केले ताका लागून खरेंच बरें दिसले आणि चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा नेहा कामत हांकां जेंच्यांनी तुमकां सगळ्यांक हांगासर एकटे हाडपाक मदत केली तशेंच पौर्णिमा हांकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं तशेंच तुमकां सगळ्यांक तेंच्यांनी वेळान वेळ काडलो खूबशी शॉपिंगूय केली आमच्या बरोबर खूबशे रिल्सूय केले हांगासर आनी खूबशे एंटरटेनमेंटूय केले ताका लागून तुमकांय मना काळजांतल्यान देव बरें करूं फुडल्या भागान रोखडीच म्हळ्यार तुमच्या वाठारांत तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड जरा आपल्या कडेन आसा तें न्ही आं दुसऱ्यां कडल्यान आतां चेर काडचे ना गो चेरी आसतली आतां मातशी वजन कमी जालें तेच निमतान मातशी टाळ्यो मारात कॅमेराक पळोवन बॉटलो व्हरून परत दिवपाक जाय कोणाकूय सांगुया मातशें दिवपाक थकलीन ती आतां लक्षराज ऑडियन्सान आसा मातशे पांय दुखलेले आसल्यार सुद्दां मातशें हांगासर रावा उबी थोड्या वेळा खातीर एक फावटी हातीन माय केलो केन्ना कशी सोडपाक तयार आसना ही बाय सोयरा कितें तुमची ना मगो सॉरी हांव नांव सुद्दां विसरलें बायलां मदीं रावन मातशें जाता अशें प्रायजीस घेवन खंय गेले गो ओके आतां सगळीं या लास्ट जरा हटके म्हणुया मातशें बेगीन फास्ट ओके आतां जरा म्हणलें की कितें व्हडलें ना असो आवाज